Whatever is happening is very bad. ते क्रिस्तांव सगळे झाडो इन घालपाक सोदताय. सो हे तें पोच न्ही आनी आमगे मागणी पुलिसान बेगीन कोण तो रॅक कोताय तांकां धरचे आनी तांकां हें करचें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें तेंचेर आनी हेजे मुखार आनी दुसरी फुरी सो कितें आहा तांकां प्रोटेक्ट करून हे जाचें न्ही मो पुलिसान आमकां आस्वासन दिवचें. आज कितू पुलीस गेले लोटल्यान? लोटल्यान 2 केले. एक वचो हिंग केला आनी हो आमगे मिलाग्री फुरीसो कोणाक कितें जाय तें तर मागील जाल्यार 100% मेळटा आनी एक कारवता एक केला. इनफॅक्ट दिस वॉज बिल्ड बाय हिंदू. हेजे पयलीं आनी केन्ना इन्सिडेंट बी हांगा ना लोटल्या हेज पयलीं केन्ना जालें ना, हें फर्स्ट टायम जाला. हो फुरीस हिंदू आनी मानलेलो, हिंदू भवन मानलेलो. सो ऑल कम्युनिटी हे फुरसा मानताय. पयले तांच्यांनी क्रिस्टल रॉका कडेन फुरीस आसा पयलो तो तांच्यांनी डॅमेज केला. चड करून हॅमर्स बा मारून तांच्यांनी डॅमेज केला जावपाक जाय तो केल्या उपरांत ते उपरांत मागीर हांगा येयल्यात. हो हाचेर एकूच देश मारला तांच्यांनी समतो हो पळय विऱ्यान उडयला हो फुरीस समतो विऱ्यान उडयला. आतां तो विऱ्यांतलो काडून हाडून हांगा वयर दवरला. सो हें केलां आनी उपरांत आतां आमी CCTV तांच्या बाराची हें केल्ली आसा फिक्स केल्ली आसा ताजेर आमी चॅक करपाक ट्राय करता. पूण CCTVचेरूय ते येवपाक घडी त्रास जातले कित्याक फुडल्यान तें एक व्हडलें झाड आसा. सो ताजेरूय घडी डिटेक्ट जावपाक मातशें डिफिकल्ट आसा पूण ट्राय करतले. करता ते अजुनूय जायते कडेन हे अशें करीत आसा. अजून पासून रेड हँडेड जावं डिटेक्ट जाल्ले अजून मेळूं रेड हँड मेळ्ळो पूण हे गोंयकारूच करता गोंयचेच कोणूय खंयचें कॅस्ट करता अशें म्हूण अजून आमच्यांनी एक्झॅक्टली सांगपाक जायना अनलेस सारको मनशाक हें केल्या शिवाय. पुलिसीनूय मातशें आमकां सगळ्यांक आदार करपाचो हें कशें आसा तें डिटेक्ट करून सोबी माजार हाडप. When I was going for mass at 7 o'clock mass, I saw my villagers gathered over here, and I saw that the cross was broken. Till 1 o'clock in the night, I was awake, and there was nothing like that that was actually heard. This is a secluded place, and usually there is traffic moving here almost all round. So looks like it has been said that a baker has almost seen it early morning. It was intact. So this must have happened between around say quarter to 5 around 5:30 or so, because as police also said they were patrolling the area. So it must have taken at least maybe 8 or 9 seconds, because the hammer has been used and the sides have been broken. So this is actually a cause of some people who are interested in spoiling the harmony of the village, and maybe of Goa. It is happening all over.